We will appoint committee of Parra. तुम्ही नाव देऊन जाता. It is not a small process. It will take minimum 6 to 8 months. But we will give you the plan which you can use for the next 15 years. आमची शेता आहान जी आज उरल्या इतल्याकच लागून म्हणटा की रॅम्पंट फिलिंग चालू आसले. कोण एक्शन घेता ते सांगा म्हाका तुम्ही. पंचायत वचून बंद करीत पुलीस म्हणटा तुमचे कडेन पावर ना, टाउन प्लॅनिंग हॅज टू डू इट. आयज जेन्ना आमी फायनलायझेशन ऑफ ओडीपी करता, कालांगुटान आमी डिसिजन घेतला जितके स्ट्रक्चर शेतांनी येयल्ले आहा तितके आमी काडटले म्हणून. All the houses, as far as I know, in the last 5 years, you have given 350 illegal construction license or 350 illegal house numbers in this Wado, and you are not even helping them to put their houses on the plan, in the regional plan. Why is the PDA required for that? This is totally wrong allegation. Why? I am speaking on why I got it RTI. I will produce to you in RTI. No, this is a total wrong allegation. 350 the house number. For the last 5 years you are given 350 house number. I'll answer now. You asked the question. 350 house number they dille. The existing structures je are. It was an assurance given in the legislative assembly. ऐका ना, assurance given in the legislative assembly when I brought it to the notice of the legislative assembly that आमचे लोकल लोकांनी जेन्ना इतली घरां बांधली, जेन्ना एका घरान 3 भाव आहा 2 भयणी आहा, तांकां 3 घरां सायडीक बांदूंक जाय आपले ओन प्रॉपर्टी आनी तांकां सेटबॅक मेळना. टाउन प्लॅनिंग रूल सेज यू हॅव टू लीव 3 मीटर सेटबॅक 4 मीटर सेटबॅक. तेणी 1 मिटराचे सेटबॅकाचे ती आपली ओन घरां बांधली आमच्या लोकल लोकांनी. तांकां 350 हाऊस नंबर दिल्यार कोणाच्या पोटान दुखता? आमच्या लोकल लोकांक दिल्ले आहा हाऊस नंबर. अँड वी विल नॉट डिनाय दॅट. वांटा टॅबलेटाचेर मेन जे बरयल्ले आहा की 80% FAR जो आहा म्हणजे हे कालामुडचे खंय दिसता म्हाका ते 100 जातले, 150 जातले, 200 जातले, 250 कमर्शियल जातले. म्हणजे पयलेच लोकांक सांगता की हिंगा ग्राउंड प्लस 15 येतले म्हणून. इतले सांगूंक सोदता पोरीच्या लोकांक की पार्रा इज अ ब्युटिफूल विलेज. आय लव दीस विलेज. हिंगासून जेन्ना आमच्या सेंट एन्स चर्चा कडेन वयता ह्या रोडाचेर म्हाका दिसता इंटरनॅशनल आर्टिस्ट जे हॉलिवूडान बसून मुवीजान आसले पळय ते आर्टिस्ट ह्या रोडाचेर येवन फिल्म काडून म्हणजे शॉर्ट्स काडून गेल्ले आहा, फिल्माचे शॉर्ट. आनी आमचे बॉलिवूडाचे आर्टिस्ट जावं ते व्हडले फोटोग्राफर्स ही विलेज अशीच उरपाक जाय. दिस विलेज कॅनॉट चेंज द एक्झिस्टिंग FAR. बाब क्लाउड आगारीसान आमकां एक्सप्लेन केल्ले, आतां आमच्या फ्रेंडान सांगलेले आहा वी विल नॉट इन्क्रीज द FAR. जो FAR आहा 60% तो तोच आसतलो. हे हांव पयले क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदता. लँड यूज मॅप, ड्राफ्ट ODP, फायनल ODP आणि हो प्लॅन जो आमचो जातलो जो आयज रिजनल प्लॅन हो फायनलायज जाल्लो आहा. तुम्ही वचून तेजेर पळया कोणाचे घर दिसताले, एक तरी घर दाखोया म्हाका तेजेर. आमी प्लॅन करूंक सोदता तो 1971 प्लॅन केल्लो. तुम्ही 1971 सर्वे काडून पळया. म्हापसा आहा, पणजे आहा, तेजेर आदली जी घरां आहली हिंगासर म्हाका दिसता हे कॉपेल विजेचे शॉप, हे एक आसतले बाईचे शॉप, ही घरां आहा त्या प्लॅनाचेर. तेजे उपरांत एकूय प्लॅन येवंक ना. जो रिसर्वे प्लॅन जाल्लो तो रॉंग जाल्लो आहा. गव्हर्मेंटान सांगला दिस इज नॉट अ करेक्ट प्लॅन. Parra has been declared as a planning area. आम्ही पंचायत आणि PDA म्हणून एक मीटिंग आपयल्ली आणि गांवच्या लोकांक एक्सप्लेन केला वाय इट इज ब्रॉट अंडर प्लॅनिंग एरिया, वॉट आर द बेनिफिट्स फॉर द पीपल, हाऊ पीपल आर गोइंग टू बेनिफिट in a planning area. All the structures which people have built in their own property, तेंच्या ओन प्रॉपर्टीन जे स्ट्रक्चर बांधले आसा ते सगळे आम्ही रेग्युलरायज करता अंडर प्लॅनिंग एरिया. जे ह्या विलेजी खातीर जे कितें वस्तू जाय लायक क्रिकेट ग्राउंड, व्हॉलीबॉल ग्राउंड, इंडोर
मिनी स्टेडियम हे जे कितें वस्तू जाय तितले आमी माग करतले प्लॅनाचेर आनी वी वील गीव द प्लॅन टू द पीपल एज अ व्हेरी इफेक्टीव प्लॅन वेर द नेक्स्ट 15 years दे कॅन यूज इट. फुडल्या 15 वर्सांक हो यूज करतले. FAR वाडची ना, FAR आहा तीच आसतली आनी जे कोणें एक्स्ट्रा कितें बांदलां तेचे जो तर FAR वयर आहा जाल्यार आमी ते रेग्युलरायज करतले डायरेक्ट, म्हणजे ताका एक्स्ट्रा FAR दिवन तेच मनशाक एक्स्ट्रा FAR दिवन रेग्युलरायज. सो ऑल दीस वील बी डन इन अ टायम फ्रेम ऑफ 6 months. लँड यूज मॅप, ड्राफ्ट ODP एंड फायनल ODP हे आमी करून लोकांक दितले की पीपल वील बेनिफीट आउट ऑफ दीस प्लॅन. जे कितें आमचो ब्युटिफूल हिल आहा तो हिल तसोच उरचो म्हणून मेन उद्देश हा ह्या प्लॅनाचेर. म्हणजे हिल वील बी मार्क्ड एज अ नो डेव्हलपमेंट झोन NDZ